आमचं सगळ्यो म्हणजे म्हाका दिसता पयल्या वेळाचेर 36 मतदारसंघा भितर कारण ह्या वेळाचेर मतदारसंघाचे अध्यक्ष जर जातलो आसत जाल्यार एक एज क्रायटेरिया आशिल्ली आमची 45 इयर्स आणि त्यामुळे जुने आम्ही पयलीं कशें जाताले ताका एज क्रायटेरिया नासताली आणि त्यामुळे सहजच एखादो मतदारसंघान एक्टिव्ह कार्यकर्तो आसा वॉट इज वेर अध्यक्ष आमचो उपाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी तांकां आमी मागीर अध्यक्ष जाताले पण ह्या वेळाचेर ते करपाक मेळूना आनी नवे फेसीस बरेच मतदारसंघा भितर आयले पण तातूंतल्यान एक जालें की वयोगटाच्या माध्यमांतल्यान पयल्या वेळाचेर आमच्यो 3 महिला मंडळाच्यो अध्यक्षा जाल्यो ताच्या पयलीं आमची महिला एकय मंडळाचे अध्यक्ष नासली आमच्या विविध हे जे आसात कास्ट जे आसात त्या सगळ्या हाका तातूंत रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें म्हणजे एससी ओबीसी जनरल एसटी सगळेच आनी हें करतकच आमी सगळे जे निवडून आयले तांचो सन्मानाचो कार्यक्रम जालो आनी मागीर काल आमचे दोनूय जिल्ल्याच्यो नॉमिनेशनां फायल जालीं उत्तर गोवा आमी कारण एकच नॉमिनेशन आयलें आनी आतां तेजें डिक्लेरेशन जावपाचें आसा आनी दक्षिण गोंया भितर एक नॉमिनेशन आयलें तें सांजचें डिक्लेअर जावपाचें आनी त्यामुळे ही निवडणूक जातकच आतां मागीर उरता लास्ट आमची स्टेटीची निवडणूक ती सारण अजून आमची डेट येवना पण म्हज्या अंदाजान 20 जानेवारी पयलीं केन्ना तरी ती निवडणूक जाता आनी त्यामुळे निर्णय जो आसा तो आमचे केंद्रीय नेतृत्व जे आसा ते घेतले आणि फायनली आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे नेतृत्व सांगतात ती गोष्ट आम्ही करतात कारण कितें आसा तो एक मिडियान केल्लो हायप आसा म्हाका दिसता की कारण कितें आसता आज आमी हांगा खेळाच्या उक्तावण आयल्या आतां च्या पिता पिता उलयता आसतना आमी एखादी गोश्ट उलयता पूण ताचो व्हडलो कितें हें करपाची गरज तेजें क्लारिफिकेशन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लें आसा आनी त्यामुळे तो विशय जो आसा ताचो व्हडलो कांय सगळ्यांनी अशें म्हणलां कांय लोकांनी ताचो हायप तयार केला पण तातूंत तशें कांय ना आनी मुख्यमंत्र्यांनी तें क्लियर केलें